बापा आमचो तूं मोकोरताय, आमची मोदेची सूख धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचता कोण, आपले जिवीत तुकाच भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोग उचारता. 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आनी आयचे मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट दामियाव आनी रुबी रॉड्रिगीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून आनी बरे भलायकी पासत मागून भेटयता. तशेंच एथिल्विना रॉड्रिगीस हेच्याय भलायकी पासत आमी मागता. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात एंटनी आनी आमेलिया, तशेंच मिफा आनी लॉरेन्स, तशेंच बिबियानो आनी रॅनी फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव सिल्वर जुबली मनयतात. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, बाप पुत्र पवित्र आत्मो ते एक जण एकूच देव आनी हो एक देव, एक देवाचे ते एक जण सगळें तांचें एक देव सैम आनी तांचो वावर एकूच. आनी हो वावर आमकां मोग करून तो दाखयता. तर आमी जण एकल्यान देवा सोवें सदांच एक रावंक, भोव करून वेगवेगळीं आमी आसून जावं वेगवेगळ्या धर्माची मनशां वो वेगवेगळ्या फामिलींतलीं मनशां, आमी सगळीं एक जावंक आनी हे भाशेन सृश्टी लागींनूय आमी एक जावंक, ती राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी हें देवाचें एकपण आमी सांबाळूंक चुकल्या. एकामेका लागीं आमी एकवटाची नातीं तोडल्यान वो सृश्टी लागीं आमी आमचो एकवट पिड्ड्यार केला, ती सृश्टी बश्टावन. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समोरमता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोश भरीत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आंतियनपुर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले वेगीं
पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपाग मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, अंतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां, तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बुजतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रोचला तो देव, स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलोले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना, कित्याक सगल्याक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आखी पृथ्वी बरोवंक एकाच मनशांतावन सगळे मनशांकूल ताणें उत्पन्न केलें. हे भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनाळपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मोस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकटोवन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरियोपागीत दियोनीज, दामारेस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत अंतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंथाक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवप. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. परतून म्हणुया. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मोडबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी तांच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबरांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ला तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनशां सोबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी,
चेडे आनी चेडवां तशेंच सोपोलीं भुरगीं आनी दुदाचीं बालकां जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान तीं सगलीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तोर व्हरतें स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान आपले पुर्जेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त इस्रायलाचीं भुरगीं तांणी वेंगेंत घेतलोली पोरसां जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उद्गार Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. जेसू म्हणटा हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सच शिकयतलो कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगलें कळयतलो तो म्हाका मोहिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो जें बापाचें तें सगलें म्हजें ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता ग्रीस देसान आथेन शार राजधानी ग्रीसाची तातूंत एक जागो आसा आरियोपागा म्हणलेलो आनी ह्या जाग्यार कितें भशेन देवाचे वेगवेगळे गुण ह्या ग्रीक फिलॉसॉफी प्रमाणे जे वेगवेगळे गुण आसात देवाचे तांची वाखाणणी केल्या आनी तांकां आल्तार केल्या आनी बागेवन पावलू कितें भशेन आयज तातूंतल्या एक मुखेल आल्ताराची खबर करता हो आल्तार वळखो नाशिल्ल्या देवाक म्हूण भेटयल्लो आसा आनी हाचोच फायदो घेवन बागेवन पावलून ही शिकोवण दिली कोण तो वळखो नासलेलो देव होच तो यावे देव वळखनात ताका तुमी ताची वळख पावलू दिता आनी ही वळख दिता आसतना ह्या देवाची कितें भशेन बाप आनी पुत्र हांचे मदें हो संबंद आसा तो दाखयता आनी हो वावर दुबाविरीत बागेवन पावलू पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं करता कित्याक पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो आनी हो स्वताचो आत्मो जेजून जे भाशेन भासायल्लें आपल्या आपोस्लांक ते भाशेन हो स्वताचो आत्मो पावलूक शिकयता आनी पावल वरवीं हो स्वताचो आत्मो उलयता देखून बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो हांचे मदें हो खोल संबंद जो आसा हो खोल जो एकवट आसा तातूंत आमी आमचेंच अस्तित्व पळोवपाक जाता आमची आयडेंटिटी पळोवपाक जाता आमी संवसारान जियेता
आमी भोंवताव आनी आसाव जशें पावलून म्हणलां ते आमी ह्याच देवा सवेन जियेताव भोंवताव आनी आसाव. तर देवा सवेन जी आमकां जिवीत मेळटा बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते आमी एकामेकाक दिवंक आमकां उलो. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक उगडास करता कितल्यो वस्तू सांगलेल्यो आसात, जायत्यो वस्तू सांगल्यात आनी तातूंतल्यो जायत्यो वस्तू तुमकां समजूंक नात, त्यो मनाक समजपाच्या मातशे वयर आसात. देखून स्वताचो आत्मो जेन्ना येतलो तेन्ना हें तुमकां समजतलें. आमकां भाव भयणीनो जण एकल्याक पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आमच्या बावतिजमांत आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी आमच्या क्रिजमांत आमी तो थिरायला. आनी ही थिरावणी आमकां मेळटा आसतना पवित्र सभेची शिकवण वो दोतोन आमी शिकल्या. कितली शिकल्या गाय, कितली समजल्या गाय. म्हणटच जरी तर आमी ती सारकी समजोंक ना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर जिवो जावंक वो आमचे मदें एक्टीव जावंक आमी तितलोसो एक दिनात, उक्तेपण दिनात. पूण जरी तर आमी पवित्र आत्म्यांक हो सहकार दिता जाल्यार आमच्या भावार्थाची जी खबर आसा, भावार्थाची जी दोतोन आसा ताची आमी सारकी माहिती आनी सारकी समजणी घेवंक गरज. तर होच देवाचो मोग आनी देवाचें बापाचें जें सगळें आसा तें जेजू म्हणटा म्हजें पुताचें, आनी जें कितें पुताचें तें पवित्र आत्म्याचें. म्हणटच ते एक जण ते तेगूय जाण वेगळे खरें पूण एक स्वयंबाचे, देवीक स्वयंबाचे. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो हेंच सगळें एकामेका सवें वांटून म्हणल्यार सगळ्यांचें एक. तेच भाशेन आमी जण एकलो एक जावंक आमकां आपयता. आयज आमी हे सृश्टींत आसाव, जियेताव भोंवताव आसाव. लावदातो सी हो हें सुमान चालू आसा. खरीत भाशेन पाप साहेबान आमकां उगडास केला ही सृश्टी हो नेचर इज अ कॉमन होम. हो संवसार जो आसा आमचो सगल्यांचें एक घर. तातूंत आमी सगळीं आसा, मनशां आसा, जनावरां आसा, झाडां पेडां आसात, दोंगर नदी आसात, आमचो सगल्यांचें एक घर. जाल्यार हो एकवट बाप पुत्र आनी पवित्र आत्म्या सवें जो आमकां मेळटा तो आमी जियेता तेन्ना होच एकवट ह्या सगळ्यांत हे सृश्टींत हे रचनेंत आमी जिवंक येता. एकामेकाची काळजी घेवन बरें आसा तें करूंक, वायट आसा तें सोडूंक, भोव करून सृश्टीचो इबाड करपाचें. जे आमची नव्यो नव्यो वस्तू येयत आसात त्यो आमी बरे भाशेन सांबाळूंक, कुशीन दवरूंक. जें कितें ही सृश्टी सांबाळटा, ही रचना सांबाळटा आनी देवाच्या मोगांत आमकां एक करता तसल्यो वस्तू आमी करूंक. प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन ही उतरां आमच्या मनान दवरूंक जाता. तर हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. आनी जो वावर आमी जण एकल्यान करपाचो आसा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तो करूंक आयत्या मनाची आनीक उक्त्या काळजाची जावया. वेडोने वेडार गीत घेवया. C40 पेज नंबर 45. C40 पेज नंबर 45. उंडो तुका भेटोयता दोनिया दोन काळजां तातूंत आमी घालता दोन जिवाचे बलिदान बापा स्वीकार कर म्हूण तुका विनयता. मोग आमचो तूं मानून घे बापा मुनीसकूळ हे मोगानूच वाडच्या. मोग आमचो तूं मानून घे बापा मुनीसकूळ हे मोगानूच वाडच्या. मोग आमचो तूं मानून घे बापा मुनीसकूळ हे मोगानूच वाडच्या. मोग आमचो तूं मानून घे बापा
munis furhe moganus varcha. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर घोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाक उलो मारून आमी आयज जण एकलो म्हणूंक फावो. तुजे सवे आमी जियेता, तुजे सवे आमी भोंवता, तुजे सवे आमी आसा. तर होच देवा कडलो देवाचो एकवट आमचे कडेन जो आसा हो संबंद घट करून बाराबर सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. तुजे कडेन रावत आमी शिवूंक करता. आमचेर जगची आनी कास थाडी नास, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तुम पळोवन संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे गोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. एकठांय केल्यात एक चिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोस मोग आनंदानी व्हरते कोण. एकठांय केल्यात एक चिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोस कोण आनंदानी व्हरते कोण.
तुई देव हाची रास्ता सोई प्रीति मो तुई देव हाची रास्ता सोई प्रीति मो वस्ता तुई देव हाची रास्ता सोई प्रीति मो तुई देव हाची रास्ता. सोमी म्हणटा, तुमकां हांवें संवसारांतले विचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक, तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, एक लावदातो सी ह्या सुमानांत आमी आसतना एक खालती विनंती सगल्यांक, बो करून जे कोण जुवारी नदीचे देगेक आसात, ऑन द बेड ऑफ रिवर जुवारी म्हणजे लागता चिकाली, दाबोली, सांकवाळ हांगासर रावतल्या भावा भयणांक, तशेंच कुट्टाळे पासून देवाचे कृपेन आनीक देवाच्याच मोगान आमी म्हणूंक जाता ह्या वर्साक आमकां तिसऱ्यो पडल्यो. सुमार 4-5 वर्सांनी देवान आमकां दिलां तें आमचेच पासत. पूण त्याच बरोबर खेरीत भाशेन हो लावदातो सी सुमान आमी मनयता आसतना आमकां जोण एकल्याक जबाबदारी आसा तें सांबाळपाक, आतांच सगळें काबार करपाक न्हू. गेल्ल्यो 3 वा 4 झरगती जाल्यो तेन्ना म्हाका दिसता आमी सगल्यांनी तिसरी खाल्या. आनी आतां फाल्यांच्यान निमणी जोरगोत पावसाळ्या आदीं जातली तेन्ना एक निमणो चान्स आमकां सांबाळपाक. फुडल्या वर्सांनी आमकां तिसऱ्यो जाय काय नाका हें आमचेर धरलेलें आसा. दुबावेरीत आमकां सगल्यांक जाय. मेंद्यो आजून येवंक ना, आमी रावता केन्ना येतल्यो काय म्हण. देवाचे कृपेन त्योय आमकां मेळटल्यो, जरी तर आमी काळजी घेयत जाल्यार, त्यो सांबाळीत जाल्यार. तशेंच तिसरी वस्त आसा ती कालवां, आनी ती कालवां त्या फातराक जाता, हाडे म्हणटा तांकां आमी. जाल्यार खालती विनंती ही निमणी जरगत आसा तेन्ना तिसरेक हात लावचो न्हय. कित्याक जरी तर ब्रिडींग जातलें जाल्यार आमकां ते ब्रुडर्स म्हणटा ते थंयसर आतां उरपाक जाय. निमणी उरल्या ती पासून आमी खर्जून काडली जाल्यार आनीक मागीर कांयच मेळचें ना. ह्या पासत म्हजी विनंती सगल्यांक, ही निमणी जरगत आसा तेन्ना कोणेंच नदीन देंवचें न्हू आनी ह्यो तिसऱ्यो काडच्यो न्हू. जावं दी तांकां, फुडल्या वर्साक आमकां आनिकूय मेळचे पासत दवरया. दुसरें, कालवां काडटात तांणी हाडे जे आसात, जे फातर आसात, जीं कालवां जातात तीं फोडून काडल्यार पुरो. आतां ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमच्या दोळ्यांक पळोवंक मेळ्ळां जायत्या लोकांनी हे हाडे काडून आपल्या घरा व्हेल्यात. तांचो जागो तुमच्या घरांनी न्हू वा तुमच्या बॉलकावांत न्हू. हे हाडे आसात ते थंयसर हे दर्याचे देगेर वा नदीचे देगेर आसपाक जाय. थंयसरले आमी जेन्ना काडटा तेन्ना एक वाटेन परतून जावपाचें, परतून कालवां जावपाची एक जो सबस्ट्रेटम आसा तो आमी काडटा. दुसरे सुवातेर थंयसरली माती जी आसा, रेंव जी आसा ती उडोवन वयतली, इरोजन जातलें. म्हणटच आमची रिवर बेड जी आसा ती सांबाळपाक आमकां जोण एकल्याक हो कायदो आसा आनीक जबाबदारी आसा. तर खालती विनंती, तिसऱ्यो ह्या निमणे जरगतीक आमी कोणेंच काडूंक वेच्यो न्हय आनीक कालवां जी कोण काडटात तांणी हाडे जे आसात ते उबारून आपल्या घरा व्हरचे न्हय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माई, शाश्वत आदाराची माई, पळे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या एका निर्भाग्या पातक्याक पातक्या तुझ्या पांया लागीं तुझ्या पांयां लागीं हांव प्रार्थता. हांव प्रार्थना तुका आनी तुका तुजेर दवरता दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विश्वास. विश्वास. एक आकृतीचे माई, एक आकृतीचे माई, चुरचुरे कूर चुरचुरे म्हजे म्हजे हांव आयकोता हांव आयकोता सगल्यांनी सगल्यांनी तुका पाचारलेली तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी आसऱ्या आनी बोरवांशा बोरवांशा पातक्याच्या पातक्यांच्या जा तर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवांसो बोरवांसो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटोयता भेटयता तुका तुजो तुका तुजो शासनाचो शासनाचो चाकूर कसो. चाकोर कसो. हांव आशीर्वाद हांव आशीर्वाद आनी आर्गां यारगां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलोय देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकलुतीन हो विश्वास हो विश्वास तुजे थंय तुझे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या शासनाच्या म्हज्या शासनाच्या साल्वासावांची साल्वासावांची खोटा कोठा जायते पावटी जायते पावटी आदीं आदीं निर्भागी जावन निर्भागी पडलो. जावन पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे तुझे मोजोतीन मजतीन हांव जोईत हांव व्हरतलो. जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मोजो दितेली मजत म्हूण. दितेली म्हूण. जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो पूण भियेता येता पातकाचे ताळणे ताचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना जायत म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर तो वर्तवता उपकार वर्तवता उपकार जो मागता जो मागता तुजे थंय. तुझे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुझे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळोंक ओदीक करून करून एमकोंडाच्या हेमकोंडाच्या सोपक्याच्या वेळार सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका तुका उलो मारूंक उलो मारून आनी म्हणूंक तुका तुका ए माये हे माई आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माई शाश्वत आदाराची माई निर्मी नाका नाका हांवें सांडूंक सांडूंक म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या तुझ्या भुरग्यां भुरग्यां पासत पासून विनंती कर. मनमरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे चाय आसा उस्त्र्यांमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू. भाग्योन मरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या तुझ्या भुरग्यां भुरग्यां पासून पासून विनंती विनंती कर. कर. मनमरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे चाय आसा उस्त्र्यांमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू. भाग्योन मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. मनमरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे चाय आसा उस्त्र्यांमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू. भाग्योन मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरी भाग्यवंती मरे आदार दी ओदृश्टाक सापडलेल्या मोजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यांपासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो शासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोतींनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजे शिपाव.
सुमी आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगल्या पिडेवंतांक अखेरीत आशिर्वाद भोव करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्या पासत आमी आनीक एक पावटी मागुया तांचेर हो आशिर्वाद मागुया आनी पेकोवणेचो हात तांकां लाय रिकावर तांकां कोर म्हूण मागुया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक आमेन. सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. शेवटाक गीत घेवया F13 पेज नंबर 91. F13 पेज नंबर 91. Kushal सदांच आमी भोंवचे कुशाल घालूस आमी रावचे मोगाळ जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत हे गोरे कुशाल सदांच आमी भोंवचे कुशाल घालूस आमी रावचे मोगाळ जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत हे गोरे आमची काळजां उशीर आदार नितोळावणे बरे उदगार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे दोसू आमचे बांदार कुशाल सदांच आमी भोंवचे कुशाल दादूस आमी रावचे मोगाळ जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत हे गोरे